फाल्यां सकाळीं 8 वरां सावन लोकसभेची मतमेजणी गोंयच्या उत्तर आनी दक्षिणेंतल्या दोनूय मतमेजणी केंद्रांचेर एकूण 318 टेबलांचेर मतमेजणी जातली. कडक बंदोबस्त, वेंचणूक यंत्रणा सज्ज. मंगळारा सकाळीं 8 वरांचेर पुराय देशांत मतमेजणी प्रक्रिया सुरू. पयलीं पोस्टल मतां, उपरांत ईव्हीएम. वरभरांत मतमेजणेचे सुरवातीच्या अदमास दनपार मेरेन लोकसभेचे चित्र स्पश्ट. फोंडेच्या सपना पार्का लागसार शॉक लागून लायन हेल्पर पडलो. लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मरा वेल्यान दुरुस्तीच्या कामाक चडिल्लो ट्रान्सफॉर्मराचेर जीएमसी एडमीट. एक्झिट पोल सर्त न्ही, फाल्यां उपराटे. मंगळारा बीजेपीची एक्झिट. 2014 सारखी परिस्थिती ना. गोंयच्या दोनूय सीट खंय काँग्रेसूच जिखता. अमित पाटकराचो दावो. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष बदलता म्हणून अफवा. पक्षाची वेंचणूक केंद्रीय फुडारी थारायतात. जानेर 2024 जावपाची आशिल्ली लोकसभेक लागून धुकल्ली. तानावडेचो खुलासो. स्टॉक मार्केट तेजीत. एक्झिट पोला उपरांत मोदी सरकार रिपीट जाता म्हूण गुंतवणूकदार प्रचंड उत्साहात. शेअर बाजारांत गाठलो लायफ टायम हाय. सेन्सेक्स दिसाक 2,500. अजून बीजेपीतूच. विधानसभेक घरकान्नीक बीजेपी तिकेट दिता जाल्यार हांव काँग्रेस वा अपक्ष. मात वेंचणूक लढयतलोच. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान दंड थोपटिले. गोंयभर शाळा थारिल्ले प्रमाण मंगळारा 4 जूनाकच सुरू. शिक्षण संचालकान दिली माहिती. दक्षिणेंत मडगांवां मतमेजणेच्या वाठारांत 6 स्कुलांचो अपवाद.